अंदू वर्सा जायत्या गोंयकार शेतकारांनी रोजांची लागवड केल्ली. ही रोजांची लागवड फायदेशीर थारल्या. शेतकी खात्याचो संचालक नेविल आफोन्सोन हे विशीं महत्वाची म्हायती दिल्या. रोजांचे हार आनी रोजांच्या फुलां खेरीत पाडवो सण जायच ना. दसऱ्या उपरांत दिवाळीच्या पाडव्याक रोजांची सगळ्यांत चड विक्री जाता. गोंयांत रोजांची लागवड करपी शेतकारांचो आंकडो आतां वाडटा. राज्यांत 25 हेक्टर जमनीचेर 285 शेतकारांनी रोजांची लागवड केल्या. ह्या वर्साक जायत्या शेतकारांनी रोजां रोयल्यांत. नवीन एरिया सुद्दां खुबशे नवे शेतकारूय ह्या धंद्यान भितर सरल्यात आनी ह्या वर्साक आमकां 25 हेक्टर सुमार जमीन रोजांच्या लागवडी काडिल्ली आसा आनी 285 शेतकार ह्या धंद्यान न्हू आसा आमी नोंद केल्यात. तशें अंदू दसऱ्या मेरेन राज्यांत 1,25,000 किल रोजांचे उत्पादन जाले. हातूंतल्यान 43 लाखां वयर येणावळ शेतकारांक मेळ्ळी. शेतकी खात्याचे संचालक नेविल आफोन्सो हाणें सांगलें. ह्या वर्साक उत्पन्नूय बरें मेळ्ळां शेतकाऱ्यांक कंपेर्ड टू लास्ट इयर ऑल्सो. कित्याक उत्पन्न जावपाच्या वेळार ह्या वर्सा पावस तितलो पडूंक ना. कित्याक फुलता तेन्ना जर पावस चड पडलो जाल्यार फुलांय पिड्यार जातात. सो ह्या वर्साक आमकां क्लायमेटूय बरी फेवरेबल आसली आनी त्या खातीर शेतकाऱ्यांक उत्पन्नूय बरें मेळ्ळें आसा. आनीक आमचो एस्टिमेटा प्रमाणे अरावंड 125 मेट्रीक टन तरी उत्पन्न गोंयांत हें जातलें. आतां दसऱ्याक सुरू जालां तें अप टू दिवाळी आनी थोडे दीस सुद्दां 1-1.5-2 म्हयने तें चलता. ताका धंदो बरोय आसा. अंदू 1,25,000 रोजांचे उत्पादन जाला. सरासरी 70 रुपया किल असो दर धरल्यार येणावळ 87,50,000 रुपया जाता. दराच्या 40 ते 50% फायद्यान विचार केलो जाल्यार 43,75,000 रुपया इतलो फायदो जाता. शेती खातें शेतकारांक अनुदान दिता. हेक्टर 75,000 रुपया प्रमाण हे अनुदान मेळटा अशें शेतकी संचालक नेविल आफोन्सो हाणें सांगलें. रेटूय हे फावटी सुरवातेक बरो मेळ्ळो आमकां. 80 ते 100 रुपया एक किलो सुद्दां लोकांनी ते विकल्यात. पूण उपरांत मरेंच दसरा डियाक भायलीं रोजां खूब येयलीं आनी ताका लागून आमचो प्रेस गोंयकारांचोय प्रेस खूब देंवलो. पूण तातूंत तितलें आसुनूय सुद्दां आमची हे फावटी पब्लिसिटी प्री दसरा पब्लिसिटी बरी जाल्ली. आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान आमच्या थ्रू मिडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, थ्रू न्यूजपेपर मिडिया शेतकाऱ्यांक आमी एपिलूय केल्लो. कन्झ्युमरांक आमी एपील केलो लोकल लोकांक की आमची गोंयची रोजां तांचो फायदो कितें तो कंपेर्ड टू रोजां कमींग फ्रॉम आवटसायड. तातूंत तीं बरीं फ्रेश आसता आमची गोंयची रोजां. आमकां डायरेक्ट तीं शेतांतल्यान काडून मेळटा आनी तांचो हांगा थिंगा इबाड कांय जायना. आनीक कलर बरे आसात आनी आमची रोजां 4-5 दीस बरीं उरतात, फ्रेश उरतात कंपेर्ड टू बेलगांवची वो महाराष्ट्राची रोजां येतात तीं पयलीं काडलेलीं आसात आनी ती एक दिसान तीं भावतात. हेंय आमी लोकांक पटोवन दिलें आनी शेतकाऱ्यांकूय आमी लोकांकूय आमी पटोवन दिलें की हीं रोजां आमच्या गोंयच्या जमनींतल्यान येल्लीं आसात आनी गोंयच्या शेतकाऱ्यांनी ती पिकयल्लीं आसात. ल्हान शेतकाऱ्यांनी ती पिकयल्लीं आसात. सो तांकां तर आमी सपोर्ट केलो, पेट्रोनायज केलें जाल्यार अधिकूय तांचें लायव्हलीहूड तांचो दिसपट्टो गिरायकूय करून तांकां बऱ्या पडटलें. अशें तरेन आमी खुबशी पब्लिसिटी केली आनी जायत्या लोकांनी प्री बूक केली. दसरा जावचे पयलीं शेतकाऱ्यांक आमी फोन नंबरूय दिलो जायत्या लोकांक. तांणी शेतकाऱ्यांक फोन करून आमकां अमकी रोजां जाय अशें म्हणून ताणें प्री बूकूय ती रोजां केलीं. अशे तरेन शेतकाऱ्यांक हाचो फायदो खूब जाला. रोजां हो शेतकाऱ्यांकूय कळून येयला, आमकांय कळून एक फायद्याचीर धंदो आनी गोंयांत ताका डिमांड खूब आसा. जशें हांवें म्हणलां आमी फक्त अरावंड 25% डिमांड मेळयतात. 75% रोजां भायलीं येतात. फुडल्या वर्साक आमी तातूंत आनिकूय आमी एफर्ट्स करून नवे शेतकाऱ्यांक भितर हाडूंक आमी प्रयत्न करतले. जी टॅक्नोलॉजी आसा ती रोवपा खातीर चड उत्पन्न मेळपा खातीर जें तंत्र आसा तिवूय आमी एक्सटेन्शन सर्विसीस आमच्यो अदीक नेटान घालतले आनी नवीन जात्यो आसात त्यो शेतकाऱ्यांक आमी बियाणें आनीक रोंपे सिडलिंग्स उपलब्ध करून सगळेपणेन दिवपाचें आमचें आतां प्लॅनिंग चालू आसा. शेतकाऱ्यांक एक फावट रोंपे मेळपाकूय त्रास जाता. भायल्यांनी रोंपे हाडचे पडटात आमचे सोंपल्या उपरांत. सो तेवूय मेळपाचे आमचे प्रयत्न आसा आनी सरकार हेय वर्साक दिला तशें 75,000 पर हेक्टर एका शेतकाऱ्याक आमी फायनान्शियल इन्सेंटिव्स दितात, सबसिडी दितात. ती सबसिडी आमची कंटिन्यू उरतली. अशे तरेन आमी शेतकाऱ्यांक
शेतकाऱ्यांक रोजांची लागवड करपाक प्रोत्साहन दितले. इतलेंच न्हय पूण शेतकाऱ्यान रोजांचें वॅल्यू एडिशन करून विकलें, म्हणजे माळ करून विकले वा हार करून विकले जाल्यार तांकां अदीक फायदो जाता. आतां रोजां सद्याक हार माळ हाकाच गार्लँड करपाकूय उपयोग जाता, पूण रोजां आमचीं जीं आसा ती 12 म्हयने ताका स्कोप आसा, 12 म्हयने ताका डिमांड आसा. सो शेतकाऱ्यांक आमी थोडे फ्लॉरिस्ट जे आसात आमचे गोंयचे तांकांय आमी थोड्यांक तरी ट्रेनींग दिवन रोजांचो वापर आमच्यांनी ह्या फ्लॉरिस्टांक जे फ्लॉवर बुके करतात तातूंत बऱ्या पैकी कसो वापर करूं येता हाचेंय आमच्या आत्मा मार्फत 2-3 ट्रेनिंगां आमी शेतकाऱ्यांक घेवपाचे आमचे प्लॅन आसात. सो रोजांचो वापर वर्साचे 12 म्हयने जातलो. आमच्या गोंयांत वेडिंग डेस्टिनेशन आसात, देवळां आसात, इगर्जो आसात, तांकांय धर्मीक कामाकूय रोजांचो वापर खूब जाता, न्हूच फक्त दसऱ्या आनी दिवाळेकूच न्हय. सो ताका लागून ताचो डिमांडूय वाडूंक शकता. सो आमचे आतां प्लॅन आसात की न्हूच फक्त दसरो आनी दिवाळे खातीरच न्हय पूण पुराय वर्सांची ही लागवड शेतकाऱ्यांक पटोवन दिवंक थोड्या शेतकाऱ्यांक तातूंत भितर घेवंक. पणजेच्यान वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.